आमच्या कामगारांचो हो सुवर्ण असो दीस, कारण कितलीं वर्सां जालीं हांव तरी सातत्यान तेंचे खातीर प्रत्येक DMAच्या पदान ते अर्बन सेक्रेटरीच्या पदान सगळ्यां कडेन हांव तांकां परमनंट कर म्हणून सदीत वतालो. पूण म्हाका जेन्ना आमचे अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर फ्रांसीस डिसोजा आशिल्लो तेणें तें प्रपोजल मूव केल्लें की तांकां परमनंट करपाचें, आनी लिस्ट फायनलायज जाल्लें. तें लिस्ट फायनलायज जावन तांकां परमनंट करपाक येतात. पूण त्याच बरोबर आज जाता फाल जाता, आज जाता फाल जाता, पूण शेवटी सरकारान एक निर्णय घेतलो की टेम्पररी स्टेटस दिवचो म्हणून. कित्याक हें एकाच म्युनिसिपालिटी पुरती न्ही, हें संपूर्ण सगळ्या जे गोंयांत आशिल्ल्यो 13 म्युनिसिपालिटी आनीक 14 आमची कॉर्पोरेशन एकाय ती लागू जावपाक जाय आशिल्ली. म्हणून सरकारान हो निर्णय घेतलो की स्टेप वायज हो एक की टेम्पररी स्टेटस दिवचो म्हणून, आनी तांकां जो परमनंट जो स्टाफ आसा किंवा वर्कर्स आसा तांकां जो बेनिफीट मेळटा हे टेम्पररी स्टेटसान तांकां दितले म्हणून. त्याच प्रमाणे आयज जो प्रमाणे हांकां ते केल्लो आसा तीच आमची बाकीचीं जी आसा वर्कर आमी आमचे मिटिंगेक ठरयलां की फुडले हो प्रोसिजर जो आसा हो चालू दवरून तांकांय न्याय दिवचो अशें म्हणून. तेन्ना हांव अशी आस बाळगतां सरकारा कडेन की हो जो टेम्पररी स्टेटस आतां दिला ते बाकीचे डेली वेजीस ते कंटिन्यू करतले, हो तांकांय लागू जातलो. आनीक सरकार म्हणजे सरकारांच्या माध्यमातून जो हो ही बरी मेसेज आनी एक बरो म्हणजे कामगारांक न्याय दिवपाची जी हे केल्ले त्या बद्दल हांव सरकाराचें देव बरें करूं. दिनाच्या सगळ्याक गोंयकारांक परबी दिता आनी आमचे गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत सराचे हांव मना फोंडा नगरपालिकेच्या वतीन आभार मानता. कित्याक आमचे डेली वेजीस जे वर्कर आशिल्ले तांकां आज टेम्पररी स्टेटस लागू जाल्लो आसा, आनी हें फक्त शक्य जालें आमच्या डॉक्टर प्रमोद सावंत सरा लागून शक्य जालें. म्हणून हांव तेंचे वर्कराचें बीन हांव अभिनंदन करतां. कित्याक इतकी वर्सां ते आमचे नगरपालिकेन काम करताले, खंय तरी तांकां आज हो टेम्पररी स्टेटस लागून खंय तरी तांकां खुबसो असो फायदो जातलो, आनी सरकार तें आज काम करता म्हणून आज आमकां हें शक्य जालें. टेम्पररी स्टेटस DMAंतल्यान सर्क्युलर येयला, गव्हर्मेंटान अप्रुवल गावला की जे डेली वेज वर्कर आसले जेंची 7 years कंटिन्यूअस सर्वीस जाला, फ्रॉम द डेट ऑफ कंटिन्यूअस सर्वीस तांकां टेम्पररी स्टेटस डिक्लेअर केला. तेंचे खातीर बेनिफिट्स म्हणजे की पे तेंचो रिवायज जाला, स्ट्रक्चरल पे येयला सगळ्यांक. जो जितले पयलीं टेम्पररी स्टेटस तांणी अचीव केला तितलो ताका चड पे बेनिफीट जाला. दॅट इज फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग तांकां मेडिकलाचे प्रोविजन्स वाडला, कळ्ळें, तांकां अलावन्सीस वाडला. मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग तांकां हेंचे लिवेंचे प्रोविजन्स गावला. पयलीं कशें आसलें डेली वेज वर्कर जर ते एबसेंट आहा जाल्यार ते सगळो पेमेंट कट जाता. आतां तांकां कॅज्युअल लिव्स आनी सीक लिव्सूय इंट्रोड्यूस केला, प्लस ते ESI अंडर कवर जातले. सो हे तांकां खूब बेनिफिट्स लागू जाला अंडर दीस टेम्पररी स्टेटस. फर्स्ट ट्रांस आमचो जो फोंडा म्युनिसिपालिटीचा तो टोटल अरावंड 66 डेली वेज वर्करांक टेम्पररी स्टेटस आमी डिक्लेअर केला, आनी तेंची आयज ऑर्डर घेता आनी तांकां इन हँड्स ऑफ आवर चेअरपर्सन दिले. केन्नाच्यान लागू जातलो तांकां तो मागीर? इट इज फ्रॉम ऑगस्ट 2025 कडल्यान तो लागू जातलो. सो तांकां एरियस मेळटले म्हणटा Areas सगळें मेळटलो. दॅट इज इन्क्लुडेड इन दियर स्ट्रक्चर. ओके. पयलीं कशें आसलें? पयलीं डेली वेज वर्कर्स म्हणून तांकां घेतलेले. आयज काम करता जाल्यार आयज पगार मेळटलो, आयज काम करना जाल्यार आयज तांकां पगार मेळचो ना, असो सिस्टम आसलो. आतां अंडर दीस अम्ब्रेला ऑफ टेम्पररी स्टेटस तितून तांकां खुबशे प्रोविजन्स आनी खुबशे स्ट्रीमलायन करून गावलेले जे बाकी गव्हर्मेंट एम्प्लॉइजांक आहा ते तांकां खुबशे बेनिफिट्स मेळटा.